देवाचें उतर ह्या नियाल मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाल भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी मोइजेसा विशीं वाचपां आयकता. सर्वेस्पराशी उलोवन जातूच मोजेस सेनाय दोंगरा टावन 10 मानामेंत घेवन देंवून आयलो तेन्ना ताचें मुखामोल पोरजोलीत जालें. आरोन ताचो भाव आनी सगलो लोक ताचे लागीं येवंक भियेतालो. मोजेसान आपलें तोंड एक रुमाल घालून लिपयलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचें रुपांतरा उपरांत जेजू दोंगरार तावन देंवून आयलो तेन्ना लोक ताका पळोवंक गेलो. भावाट जावन आसा मूळ शेगून. जेजूचें रुपांतर जातूच जेजू ताबो दोंगरारूच रावंक ना, पूण तो मनशां मदें देंवून आयलो. त्याच वेळार एका भुरग्याचो बापूय आपल्या पुताचेर बसलोलो देंवचार काड म्हूण दिंडयेर पडून जेजू लागीं मागूंक लागलो, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर. ताका मोडणें मारता आनी तो चड कश्टवता. जायते पावटी उज्यांत आनी भोंवून भोंवून उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुजे शिसां सुरशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. भुरग्याची परिस्थिती सारकीच सुरसुऱ्यांची जाल्ली. जेजून आपल्या शिसांक देंवचार काडूंक पदवी दिल्ली खरी, पूण हे पावट तो देंवचार काडूंक तांचे लागीं घडूंक नासलें. जिवितांत जैतिवंत आनी हार घेवप जावन आसा जिविताचो वांटो. हुशार मनीस देखून हारूंक शकता, पूण आमी निराशी जावंक फावना. जेजू त्या देंवचार बसलेल्या भुरग्याक बरो करता हें पळोवन शीस अजाप जातात. उपरांत जेजूक विचारतात, कित्याक म्हूण आमचे लागीं देंवचार काडूंक जावंक ना? तुमचो भावाट उणो आसलो. अशी जेजू तांकां जाप दिता. सांसवाच्या कोण्या इतलोच तुमकां भावाट आसलो जाल्यार तुमी ह्या दोंगरार हांगा तावन उमटून थंय वचूंक फर्मावंक जातलें. जेजू ह्या उतरांनी भावाट आमचो मूळ शेगून अशी शिकवण दिता. मोगाला बापा, जायते पावटी आमचो भावाट हालता तेन्ना आमकां तुजो आदार आनी बळ दी. आमचो भावाट तुजेर घट दवरूंक आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण ओळखून भावार्थान जिवीत जिवंक तुजो आदार मागता. म्हज्या बराबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर कुशाल राव, बरवंशान राव.